I am a partner of Chem Industries, Chem Industrial Services, and I got this contract for remediation of a SADA plant. So what I have promised to the Urban Development Minister is that there was a three contractor. I am as a local contractor. I will do the best thing to remove this garbage remediation as soon as possible. We have time for 2 years, so I will try to make sure that putting more machine. Sir told already that I will put 1, 2 there. I will try to put 3 machine and make sure that within 1 year or 1.5 year I should able to complete the. एक महत्त्वाचा विषय गेले कित्येक वर्सां हांगा सडाच्या गार्बेजाचो विशय आहा आनी हो डंप वाडत आहा. आमी सदांच आख्खें गोंयभर सनसोडाचें आयकता, पण एक्चुअली फिजिकली हांगा हांवें पळयलें जाल्यार हें बीन ऑलमोस्ट एक मिनी सनसोडा कशें आहा. म्हाजो मतदारसंघ ह्या फावटी हांव अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर, जबाबदारी तेच्या बद्दल कचऱ्याची चड, बाकी सगळे प्रोजेक्ट केले 17-18 चालू आहा, पण हें काडटलो अशें गेल्या फावटी इलेक्शनाक आश्वासन दिल्लें तें आज हळू कंप्लीट जावपाक वयता अशें दिसता. वास्को म्युनिसिपालिटीक लागलेले 25 वार्डांचो कचरो हांगा पावता. दिसाक जवळ जवळ म्हाका दिसता 30 टन ओलो सुको मेळून येता. आनी हांगा एक हीप जाला, आमचे ते लिगसी वेस्ट आहा ते काडपाचे कॉन्ट्रॅक्ट गोवा सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंटान केल्ले आहा. तितून आमचो भाग सड्यावेलो आनी एक 2 भाग आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक एका मेळ्ळा आनी आमचे डिपार्टमेंटाचे मनीस आला शिरीश बाबा. इतलें सांगपाक सोदता की ते आमचें काम ह्या 2 दिसान ते 3 दिसान आमी चालू करता. तेंचे रिक्वायरमेंट आसले, बाकी सगळें जाला, टेंडर जालो, कॉन्ट्रॅक्टर जालो, सगळें जाल्या नंतर ते ट्रीट केल्या नंतर तेंच्या पद्दती प्रमाणे ट्रीट केल्या नंतर तेंचे जे इनर्ट्स आहा पळय ते खंय तरी घालपाक जाय. आसा त्याच जाग्यार ट्रिटमेंट चालू जातले विथ 1 मशीन. आनी इनर्ट्स आहा ते आमी आमचे कडेन DMA म्हणजे डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन DMA कडेन DMA अंडर 13,000 स्क्वेअर मिटर प्लॉट आहा. त्या प्लॉटान हांगासर एक प्रायवेट RMC प्लांट आहा 3,000 तो दिल्लो. तो सोडलो जाल्यार 10,000 स्क्वेअर मिटरचो प्लॉट आहा. तो प्लॉट आमचे कडेन आहा आनी तेचे विदीन फ्यू डेज तांकां हांव DMAक सांगून एनओसी दिल्लो फॉर 3,000 to 4,000 स्क्वेअर मिटर. त्या जाग्याचेर ते सद्या इनर्ट्स आहा ते घालतले. दीस इनर्ट्स कॅन बी यूज्ड फॉर खंयचें रोडाचें फिलींग येता आनी कितें येता तें. आनी हांगा आसलो जाल्यार तो इनर्ट म्हणजे त्या लिगसी वेस्टांसून जे फातर भितर मेळटा पळय तो भाग तितलो. बाकीचे जे तयार जातले कंपोज तयार जातलो तो इमिजिएटली तेणी शिफ्ट करप अशें कॉन्ट्रॅक्टान आहा. तो शिफ्ट करून खंयच्या सिमेंट कंपनीक दितलो, तेचें आनी कितें आहा तें आमकां खबर ना. तें क्लियर जातलें म्हणजे त्याच्या अंदाजा प्रमाणे तेंचें मशीन आहा तें दॅट मशीन इज केपेबल ऑफ डुईंग ऑलमोस्ट 400 to 450 टन्स एवरी डे. ब्रेकेज म्हणजे तेका थोडेशे रिपेर कितें तरी कामाक येयलें मशीन बी असो विशय जर कन्सिडर केलो जाल्यार कांय ना जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर फुडार तेणी म्हाका आतां सांगलां 300 टन्स तरी आमी हँडल करतले. वेराज आमची डेली जे येता पळय ती 30 टन. म्हणजे खुबशे आमचे पयलींचे बॅकलॉग जावन उरले ते एका मशिनान क्लियर जातले. आनी जशे त्या जाग्याचेर आनी एक मशीन घालपाक जागो जालो म्हणजे मशीन आमी त्याच सायटीर बसयता ज्या जाग्यार लिगसी वेस्ट आहा थंय आहा. दुसरें मशीन घालपाक मेळ्ळें आनी पावसान अजिबात काम चलना. म्हणजे आमी म्हणटना 3 म्हयने म्हणटा पावस, पण इफेक्टिवली पावसाचें मातशें एक जाल्या उपरांत 1 म्हयनो वयता. म्हणजे 4 म्हयने काम करूंक शकचे ना. तो पिरियड सोडलो जाल्यार म्हाका दिसता विदीन नेक्स्ट 20 to 25 मंथ्स ही हांगासरली 1 लाखभर जी आहा पळय गार्बेज पयलींची ती सगळी क्लियर जावपाक जाय असो एक अंदाज आहा. त्या प्रमाणे तो टेंडर केल्लो आहा आनी कॉन्ट्रॅक्टरान इन्शुरन्स दिला की आपूण तें जाता तितले बेगीन थोड्या दिसांनी 2 मशिनां घालून बेगीन क्लियर करता. तेंचो रिक्वायरमेंट आसलो त्या रिक्वायरमेंटाचो मेन विशय आसलो. आतां सगळ्या कामा फुडें आमकां टायम मेळ्ळो. आयज फोन केलो हांवें दिसाक आनी कॉन्ट्रॅक्टर सांगलें तुमी आयज जाल्यार आयज या जेणे करून ताका फाल्यांच्यान तेची एक बारीकशी सर्वे आनी मागीर तेजें मशीन शिफ्टींग आनी बाकी कितें करा तें करूंक मेळटलें. इन द मेन टायम DMA कडल्यान ताका जी NOC जाय पळय ती NOC दितलो हांव आनी 4,000 स्क्वेअर मिटर ताका वापरपाक दितलो. व्हडलो प्लॅन. त्या प्लॅना प्रमाणे आमचे काडपाचे पयलीं वयता आनी तेच्या बरोबर ह्या 13,000 स्क्वेअर मिटरान आमी जो घेतला पळय आर्ट एंड कल्चरा कडल्यान तेचें इंटेंशन आहे की बायोडायजेस्टर आमी सगळ्या म्युनिसिपालिटीक टेंडर करून दिला पळय तशें ह्या म्युनिसिपालिटी अंडर आमी ह्या जाग्याचेर 2 बायोडायजेस्टर बसयतले जेणे करून गार्बेज ते जातकूच तेचो टेंडर जावपा ते जातकूच जी गार्बेज रेग्युलर येता म्युनिसिपालिटीची बी ती हांगा वेस्ट केली वतली, ट्रीट केली वतली.